प्रदेच्या भावंडो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव देता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुझ्या भावंडो आयज जावन आसा साद्या काळाचो 13वो आयतार. आनी गेल्या त्या आयताराक जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, तुमी बिजूड कित्याक भिवूं नाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. आनी ह्या आयताराक आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता तो तांचे बरोबर गेलो. हो जावन आसा आयचो विशय. जेजू जायत्या जाणांक सांगात दितालो. कोणूय ताचेशी आयलो, कितेंय ताचे लागीं मागलें तो रोखडोच तांकां दितालो. पूण जेन्ना जेजू गरज आसलेली जेजूक सगळ्यांनी सांडलें. पूण जेजू तसो न्हय. जेजू आमकां सदांच केरीत भाशेन आस्वासन दिता, हांव तुमच्या सांगाता, तुमकां सदांच सांगात दितलो. एकूच भोव गरजेचें आमी जण एकल्यांनी देव शेगुणांनी वाडलेली दिसपोटी, जरी तर आमकां खरेपणी जेजू आमच्या सांगाता आमकां एकांपनी केलोलो जाय जाल्यार. आनी देव शेगूण जावन आसा भावार्थ, बोरवासो आनी मोग. आनी जेन्ना आमी ह्या शेगुणांनी वाडटा तेन्ना जेजूचें खरें आसणें आमी अणभवूंक पावता. तुज्या भाव भयणांदो, जेजू तांचे बरोबर गेलो. जेजू आमच्या जण एकल्याच्या बरोबर येवंक आशेता. जेजूक जाय आमी आमच्या जिविताचें, फामिलीचें, काळजाचें दार ताका उगडलेलें. कित्याक जेजूक जाय ताणें आमकां सगळ्यांक केरीत भाशेन आस्वासन दिलेलें. आनी देखून भोव गरजेचें आमी आमचें काळीज नितळ दवरलेलें आनी जेजूक आमच्या जिवितांत आमी वेंगोवंक आनी केरीत भाशेन आमच्या क्रिस्ती तत्वांनी आमी दिसपोटी वाडूंक. आयजच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 2 मिलाग्री करता. आनी ह्यो मिलाग्री तो आमच्या जिवितांत करूंक आशेता, आवडटा. पूण बगर पयले सुवातेर भोव गरजेचें आमचें काळीज आनी आमचें जिवीत आमी ताका भेटयलोलें. तर आयज केरीत भाशेन आमी ह्या मिसाचे भेटेंत देवा लागीं मागोया. आमकां दी म्हणून कृपा आनी आदार जेजूच्याच कुडी रोगतान वांटो घेवन वाडोवंक दिसपोटी आमच्या क्रिस्ती तत्वांनी आनी तेच भाशेन देव शेगुणांनी तें जावन आसा मोगान, बोरवाशान आनी भावार्थान. आनी जितले पावटी आमी जेजूक आमच्या जिवितांत इल्लोसो वेळ दिवंक ना, वांटो दिवंक ना, वो जावं आमच्या घराब्यांनी आमी जेजू लागीं बोगसणें मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सगळे म्हणुया. हांव पातकी सोदपदार देवाक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण रातून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमकां पातकांनी भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sadhea
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोट्यापणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगो तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जेशी कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जानवायच्या पुस्तका मेले वाचप. मोर देवान करूंक ना, जिवाचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळें ताणें रोचलां, तें वर्तुंचें म्हूण रोचलां. संवसारांतलीं रोचनां भलायकेन भरलेलीं, ताचें सोबें मरणादीक वीख मेळचें ना. आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलना, कित्याक प्रमाणीकपण कधीच मरना. देवान मनशाक उमोर केलो, आपणाच्या सैमा सारको ताका रचलो. देवचाराचे नायटकायेन ही संवसारान मोन हाडलें, ताचे बागिली हे चाकतले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सगळीं म्हणुया. आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मनांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तूं म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. कोणान देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताजी स्तुती करात. ताजो राग किना भितर नाच जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर थोकता. जरी रात काडली दुकां घडोवन, तरी फात्या पारार संतोशान उल्हासता. जबाब. आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकूट कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकारोग्नान काडलेलो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते खाली. जबाब. आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटेवेले वाचप. भावा भयणांनो, जशी तुमी पयलीं मुणगे भावाडटान उलोवपाचे हुशारकायेन, जानवायेन, सगळे जतनायेन आनी आमी तुका आनी तुमी आमकां दाखयलेल्या प्रिते मोगान, तशेंच ह्याय उद्दार कालसान कामान पयलीं जायात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान उदारपण तुमी पळयलां. ताजी दुर्बलकाय वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बल जालो. दुसऱ्यांची गरजांक पावूंक तुमी आपतो डॉक्टरचे अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदता तें हें. तुमकां आतां चड आसा, तांतलें काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात. आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून ती तुमच्या गरजांक पावतलीं. अशें सगळ्यांची तीच गोत जातली. तर अशें बरयलेलें आसा, जाका चड आसा ताका ओगलें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार.
सर्वेस्पराक सोय सोय आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो बसून केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फाकयलें, अमरण परजो लायलें. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजू परतून अड्यार चडून दर्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची ओड उरपून ताचे सोशी एकटवली. आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो तेन्ना जेरस म्हटलोलो देवस्थानाचो अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताचे पांय पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी तूं मरणाच्या तोंडेर पावल्या, हे आदींचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूंक दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताच्या फाटल्यान गेलो आनी ताका छेस्तालो. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांगेर तान धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हटलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हटलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियोनाकाय, बावाट मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जेकब आनी तांचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतोच जेजून बोबाळ आनी लोकांचे रडणे आनी जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून ताणें तांकां म्हटलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागले. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाचे बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसा थंय तो भितर गेलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हटलें, तालिथा खूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन बारी तोटाकलो. आनी कोणाकूच हें गमना जावंक जेजून जोडजोडीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दी म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, एका तोणयेच्या गांवांत थंयसर भरपूर थंडाय पडटा, न्हंयो पासून फ्रीज जातात. थंयसर एक दीस थंडेच्या तेंपार एक मनीस आयलो. थिंगा ब्रीज ना म्हणटच ताका ही न्हंय पार करूंक जाय आसलेली आनी ही न्हंय फ्रीज जाल्ली. पूण तो नका आसलोलो हो आयस कितलो मोठो आसा पळय तो आपलें वजन घेतलो ओ ना पळय तो. सांजेचो वेळ, रात जाताली आनी तो चिंतूंक पडलो, हांव पार करूं करिनाका. जरी तर हांव पार करता आसतना मदें आयस बारीक आसा जाल्यार आनी तो पडलो जाल्यार हांव मरतलो. जायतो वेळ थिंगा रावन तो चिंतूंक लागलो. मागीर ताणें अशें चिंतलें, हांव म्हाज्या दिमयेर आनी पांयार पार करता, म्हाजो वेट डिस्ट्रिब्यूट जातलो आनी जरी तर आयस क्रॅक जाता जाल्यारूय म्हाका चान्स आसतलो सर्वायव करूंक. आनी अशें चिंतून तो ही न्हंय पार करूंक लागलो. अर्दे वाटेक पावता आसतना ताणें आयकूंक ताका आयलें आनी कोण ताच्या फाटल्यान येतालो एक गोड्याची गाडी घेवन. आनी ह्या गोड्याची गाडयेन कोळसो आसलेलो आनी कुशाल करीत कांतार करीत फिवण्यो मारीत तो ही न्हंय पार करतालो. आनी
तेणें ताका क्रॉस करून न्हंय पार करून तो दुसरे सायडीक गेलो. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी जायत्या आमच्या जिवितांत जें घडटा पळय तें त्या न्हंयेशी येतात. जायते फावटी आमी चिंततात, वी आर इनडिसायसीव, डिसिशन करूंक आमकां जायना, चॉयस करूंक आमकां जायना, आमी घुस्पतात, आमी शेणटात, वसो वो नाका, हें करूं कोरी नाका. आनी आमी हे जबाब सोदता आसतना आमकां जायते जाण पार करून वेतात. तेच भशेन आयची वाचपां आमकां सांगतात, जरी तर आमी तें रायट डिसिशन घेवंक जाय जाल्यार भोव गरजेचें देव आमच्या सांगाता आसलोलो. देवान आमकां सांगात दिलोलो that we are connected to God, that we are on the same frequency as God wants to speak to us, guide us, direct us. खंयचो रस्तो पाड, खंयचो रस्तो बरो, खंयचो रस्तो तुवें घेवंक जाय, जरी तो आगोडूय जाल्यार करीत भशेन आमची काळजां, आमची मनां देव सांगता तें आमकां आयकोंक भोव गरजेचें. नाजाल्यार आमी थिंगाच उरतलीं, as statues not making any progress. आनी जर तर आमची क्रिस्ती यात्रा आमी कोत्तेली जाल्यार भोव गरजेचें आमी जेजूताय सदांच कनेक्टेड रावलेले. आनी तेंच ही आयची वाचपां करीत भशेन आमकां सांगता. पयलें वाचप आमी आयकलां जाणवायेच्या बुका वयलें. ह्या पुस्तकान देव म्हणटा, हांवें मनशाक अमर केला, आय हॅव क्रिएटेड हिम टू बी इमॉर्टल. आपणाच्या स्वयंबा सारको ताका रोचला. देंवचाराच्या नाटकायेन की संवसारान मरण हाडलां, ताचे बागेली तें चाखतले. देवाक जाय आसलेलें किरीत भाशेन आमी अमर इमॉर्टल रावलेले. दॅट्स वाय गॉड क्रिएटेड अस. आमी पळयता कशे भाशेन जेन्ना देवान संवसार रोचलो, जेन्ना तेणें जमीन रोचली आनी जमनीचेर तेणें झाडां रोचलीं, मागीर तेणें सोमदीर रोचलो आनी सोमदिरान माचली निश्तें घातलें, आनी मागीर ताणें आपल्या सारको, आपल्या स्वयंबा सारको मनशाक रोचलो. जरी तर आमी एक झाड मातये वयलें काडीत आनी भायर दवरीत जाल्यार तें मोडटलें. झाड ना जाल्यार माती थंयसर आसतली, पूण झाडाक मातयेची गरज. दे आर बोथ इंटरट्वायन्ड. जरी तर आमी निश्तें दोरयांतलें काडीत जाल्यार तें फडफडोन मोडटलें. निस्तें ना जाल्यारूय दोरया आसतलो, पूण निस्त्याक उदकाची गरज जशें झाडाक मातयेची गरज. तेच भाशेन देवान मनशाक आपल्या सारको रोचलो. आनी जरी तो देवान आमकां ताचे सारकें रोचल्यात जाल्यार भोव गरजेचें आमी ताच्या सांगाता आसलेले, that we are connected to him. जरी तर आमी देवाक आमच्या जिवितांतलो भायर दवरलो जाल्यार then we can't exist without him. आमी जशे भाशेन जाणवायेचें पुस्तक आमकां सांगता, आमी मोडटल्यो न्हय फकत कुडीन पूण आत्म्यानूय. आनी देखून भोव गरजेचें आमी दिसपोटी उगडास केलोलो that we are created in the image and likeness of God and nothing less. आनी देखून आमी सदांच ताचो सांगात घेवंक जाय आनी ताका आमच्या सांगाता, आमच्या संवसारी जिवितांत आमी फुडें व्हरूंक जाय. आनी जरी तर देवाचें पावल आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार, जरी तर जेजू आमच्या बरोबर आसा जाल्यार आनी आयला जाल्यार, जसो सांग पावल आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगता, क्रीत भशेन आमी ह्या कोरिंथियन कम्युनिटी जी आसलेली तो तांकां शाबासकी दिता. आनी तो म्हणटा, तुमी जायते वस्तूंनी फुडें आसात, पयलीं आसात. तुमच्या भावार्थान फूल मार्क्स, तुमच्या जाणवायेन तो तांकां म्हणटा फूल मार्क्स, तुमच्या उलोवपाच्या हुशारकायेन तुमकां फूल मार्क्स, तुमच्या सगळ्या जतनायेन फूल मार्क्स. पूण भोव गरजेचें सांग पावलू सांगता, जर तर तुमी जेजूची जाल्यार तुमी उदार काळजाच्या कामांत आनी कृपेन पयलीं आसूंक जाय. If Jesus is connected to us, if God is a part and parcel of our lives, then it should be shown by good works and by good faith. सगळ्या वस्तूंनी आमी पयलीं आसत जाल्यार कोरिंथकारांच्या
फामिली भाशेन पूण उदार काळजाची जेजू भाशेन आमी ना जाल्यार आनी दिसपोटी आमी भावार्थान वाडोना जाल्यार कांयच फायद्याक न्हू. आनी पावलू तांकां सांगता कित्याक तुमी पयलीं आसूंक जाय. कित्याक जेजून एकेरीत भाशेन आपल्या जिवितान गरीबसाण वेंगोयली तुमकां ग्रेस करपाक देवा मुखार. Christ embraced poverty so that he could be rich in the eyes of God. आनी जरी तो जेजून हो येदो व्हडलो सॅक्रिफायस केला जाल्यार आमच्या सांगाता रावंक, आमकां एक वोट दिवंक, आमकां सांगात दिवंक जाल्यार भोव गरजेचें आमी जेजू सारकीं जालेलीं, आमी उदार मनाची आनी उदार काळजाची जालेलीं, आमी दुसऱ्यांक पावलेलीं. नॉट ओन्ली वेन इट इज कम्फर्टेबल एंड कन्विनियंट, पूण जायते कोश्ट आनी अडचण्यो पडटाय तेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान पावल घालून तांचें दूख कोणती तुफानां पयस करून आमी वावुरलेलीं. आनी देखून जे पावल सांगता कोरिंथियन कम्युनिटीक, दॅट इज रेलेवंट फॉर अस एज वेल. फकत भावार्थ, जाणवाय, शाणेपणां तितलेंच उपकार ना, पूण भोगोर देवाक जाय आमी आमचे बरे गूण आनी बऱ्यो कन्यो आमी दिसपटी केलेल्यो. आयच्या शुभ वर्तमानांत तुज्या भाव भयणांदो आमी आयकलां कशे भाशेन एक सिनागोगाचो अधिकार जेजूशी येता. जेजू कांसार जाला, जेजू वड्यार रावन इतलो लोक आसलेलो अशें आमी शुभ वर्तमानान आयकलां. आनी जेजू तांकां शिकोवन दिता. हो अधिकार जावन आसो ए रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द कम्युनिटी. आनी तरी पूण तो थिंगासर येता जेजूशी, सगळ्या मुखार तो पांयां पडटा आनी एक उपकार तो जेजू लागीं मागता. अ व्हेरी हंबलिंग एक्सपिरियन्स. पूण कित्याक म्हूण तो कोत्ता? आपल्या दुयेच्या मोगा पासत. सगळें दुसरें आसल्यारूय कितें म्हटल्यारूय, बिकॉज in the Jewish custom it was not acceptable for a man to cry in public. आनी तरी पूण हो अधिकार दुखान घडोवन जेजूक सांगता यो. एक अधिकारी तो तरी पूण तो आपल्या दिमी पडटा जेजूशी आनी सांगता यो आनी म्हाजे दुयेक वाचोय. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां किरीत भाशेन सांगता जेजू ताच्या बरोबर गेलो. जेजू ताच्या बरोबर गेलो, पूण ती काणी थंयसर काबार जायना. कित्याक वेता आसतना ते येवन सांगतात तुजी धूव मेली. कित्याक गुरुजीक आनीक त्रास दिताय? कितें भाशेन ते सांगूंक सोदता जेजू तूं वच, तुजी आतां गरज ना, कांय तुज्यान आतां करूंक जायना. आनी ते ह्या अधिकाऱ्याक घरा व्हरोंक आयल्यात. आनी ह्या सगळ्या कन्फ्युजनान जेजू ताका एकूच म्हणटा. तो ताका सांगना ना तूं भियेना काय, हांव तुज्या सांगाता येता आनी तुजे दुयेक हांव जितो कोत्तलो पोत्तून. ना, तुजी धूव आतां सोर्गीच्या बापाच्या वेंगेन आसा, तूं भियेना काय? जेजू ताका कांयच दिना. जेजू फकत ताका म्हणटा तुजो भावार्थ दवर. कीप युअर फेथ. तितलेंच गरजेचें. Be connected with me, trust me. This is not the end of the road. तुतीच्या भाव भयणांदो ते फुडें वेतात, घरा पावतात आनी घरानूय आमी पळयत हांव जशें आमी आयकलां सगळीं रडटात, किंवच्यो मागतात. आनी जेन्ना जेजू तांकां सांगता तें चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां, ते सगळे ताका हांसतात. वॉट एन एम्बॅरसमेंट. जेरसान पयलो हो एम्बॅरसमेंट फेस केलो सगळ्या उजीर वचून, पूण तरी पूण येता आसतना तेजी धूव मेली आनी आतां सगळे तांची एक केरीत भाशेन तांकां लोचेक घालतात. आनी तरी पूण Jesus does not listen to them. Jesus does not give heed to them. तो त्या आवयक आनी बापायक सांगता आमी ते चेडूं आसा त्या रुमान या. आनी आपल्या तिनूय शिसांक तो थंयसर व्हरता. आनी शिसां सांगाता आसतना तो धाकट्या भुरग्याक म्हणटा
12 वर्सांचें तालिता खूम चेडवा हांव तुका सांगता उठ. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, भोव गरजेचें जशें आमी पळयता जायरासाच्या जिवितांत तो कशे भाशेन जेजूचें ताणें आयकलें. न्हय दुसऱ्यांचें जें सांगताले ताका वचून दी आनी थंयसर वचून जेजू ताका बरो कोत्ता, जिवें कोत्ता आनी निमण्यांक पासून तो तांच्या आवय बापायक सांगता तें मुखेलां ताका कितें खावंक दिया. Jesus looks up to the minutest details of our needs in our life. He just does not reach out to us and forget all about us. ह्या एक सोबीत मिलाक जावन आसा जी जेजू कोत्ता रीत भाशेन जे आमी आयकल्या ह्या धाकटुल्या भुरग्या विशीं. आनी असल्यो मिलाग्री जेजून जायत्यो केल्यो आनी आमच्याय जिवितांत जेजू ह्यो करूंक आशेता. पूण भोव गरजेचें जरी तर जेजू if Christ is part and parcel of our lives each and every day, if He has a say in every choice and decision we make, आमच्यांनी एक बरवाशान मानूंक जाता आनी तें म्हटल्यार देव आमकां केन्नाच सोडचो ना. आनी देखूनच क्रिस्ती भाव भयणांनो, आयची वाचपाक रीत भाशेन आमकां सांगता a lot is expected of us as followers of Christ. आनी पयले सुवातेर जें आमी आयकलां आमी पयले सुवातेर ल्हानवीक जावंक जाय. देव शेगूण म्हणगे आमी दिसपटी हे देव शेगूण आपणावंक जाय. जशे भाशेन जेजू ल्हान जालो आनी आयलो संवसारांत आमकां सुटका दिवंक पातकांतली, तेच भाशेन आमी ल्हानवीक जावंक जाय. दुसरें म्हटल्यार आमकां जैरसाच्या भाशेन भावार्थ आसूंक जायो, देवाचेर बरवासो आसूंक जायो. As long as we have faith and hope, we will never be lost. देवाचो मोग देव दिसपोटी आमकां आमच्या जिवितांत दिवंक सोदता, प्रोवायडेड आमी ताका आमचो सांगाती केला, प्रोवायडेड वी आर कनेक्टेड टू हिम. आनी जेजू केरीत भाशेन आमकां सांगता येस, जशे भाशेन पयल्या वाचपान आमी आयकलां मरण न्हय आमचो शेवट. इट्स अ पॅसेज. ही क्रिस्ती यात्रा ह्या संवसारांतल्यान दुसऱ्या संवसारांत. कित्याक जरी तर पातका विशीं मरण संवसारांत आयलें जाल्यार खुर्सा विशीं जेजूच्या सॅक्रिफिसा विशीं आमकां सगल्यांक उलोवन जेवंक पण मेळना. आनी देखून आमकां भिवपाची कांय गरज ना. पूण बगर आमी दिसपोटी जेजूक आमचो सांगाती करपाचो भोव गरजेचें. एक बरी इंग्लीश म्हणणी आसा, never think hard about the past, it brings you tears. Don't think hard about the future, it brings you fears. Live this moment with Christ with a smile, it will bring you cheers. आनी देखून आयज जेजू आमकां किरीत भाशेन सांगता म्हाका तुज्या बरोबर येवंक जाय. तुज्या जिवितांत जें जालां पळय तें तेजें चड चिंती नाकाय, तुका दुकां येवंक आसात. फुडाराक कितें जातलें पळय तें तूं चिंती नाका, तूं भिवंक आसाय. पूण दिसपटो म्हाजो सांगात घे, म्हाज्या बराबर हांसोन तुजें जिवीत सार आनी तूं खुशाल आसतलो. That is the assurance of Jesus to each one of us today. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आयज ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना खेरीत भाशेन आमी जोड एकल्या पासत आमी मागुया. जशे भाशेन जेजू जैरसाच्या दुये पावलो तेच आनी ही वेंट आउट ऑफ हिज कम्फर्ट झोन टू मेक अ डिफरन्स. हेच भाशेन जेजू सांगता, पावलूय आमकां सांगता भोव गरजेचें आमी उद्दार मोगाची आनी काळजाची जालेली आनी एका खंयचें सिट्युएशन एक डिफरन्स करूंक जाता जाल्यार आमी फाटीं सरूंक फावोनूय. कित्याक तेन्नाच आमी जेजूची आनी जेजू भाशेन आमी जावंक सोदतात म्हूण आमी दुसऱ्यांक दाखयतलीं. तर आयज किरीत भाशेन आमी मागुया आमकां जोड एकल्याक जेजूची कृपा, जेजूचो मोग आनी तेच भाशेन आमी मागुया आमचे धाकटे फिरगोजेन हांगासर आमी जोड एकली that will be concerned about others, challenge ourselves to make a difference in the lives of others and make it a faith community which is alive. Amen.
तुमचो बावाट परगटूंक उबी रावात. सोत मानता देवाक सगळेदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो. आंकवार मालिकायन जल्मलो. पोस ताका ताणें घोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सुपुत्र देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय त्यान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचें भक्षणें कुडीचें जिवणपण सासतांचें जिवीत. आमेन. पृथ्वीच्या भावणांदो आमचो जेजू आमचे पासत कुर्सार मेलो. दिसान दीस ताच्या भावाट दवरून ताच्या येण्याक परवाशान रावूंक आमकां बापाची मोजत मागून आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. भावाट दवरता तसलीं सगलीं भावाट दवरता तांचें सगलें जाता. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर खोल भावाट दवरून आपले पोरचेक परवाशाचे आनी मोगाची गवाय जावन तांकां बापाची कृपा मागुया. तुमी कोत्तात तें सगलें प्रिती मोगांत करात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. प्रार्थना करतना भावार्थान तुमी मागशात तितलें तुमी घेतल्यात. आमी समजतानी जेजू आमच्या संगात सदांच आसा म्हूण भावाट दवरून एकामेका ताय मोगान जियोवन जेजूच्या येण्याक बरवाशान रावूंक आमचो बापाचो आदार मागुया. तुज्या उतरांचेर आसा म्हजो बरवासो. जिविताच्या कश्टां आनी पिडी वेळार जेजू आमचो बरवासो म्हूण ओळखून ताचेर तीर भावाट दवरून आमकां पवित्र आत्म्याची मोजत मागुया. ओगेपणी आमच्यो जोडण्यातल्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. तशेंच आमच्या फिरगोजेन कोणी दुयेंत आसा जाल्यार तांचे पासत आमी मागुया. आनी कांय सुद्दां आमचो भाव ह्या गेल्ल्या सुमनाक जो मरून गेला ताच्या पासत ताच्या आत्म्या पासत आनी ताच्या फॅमिली पासत आमी मागुया. बापा आमच्या मागण्यांक तूं कान दी. दुसऱ्यांक बरवासो दितली मनशां जावंक आमकां आमचें मन उजवाडाय. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं.
म्हज्या बाबून म्हजें तुमचें बलिदान सोपुजा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या नगाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावंक आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सोरेस्पोत तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपुतरान सासनाच्या देवा सोर कालियान सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमताव. जिव्या बावटांत ताचें पुनून जेवणपण परगट्टाव. तेर बरवाशान ताच्या मोहिमेंत येण्याक अतरेकताव. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती न्हिदोन तरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरूंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणे कराराचें हें रगत पातकाचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोठ परगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची कास तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. पाजर आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरीफेरा आमच्या गवळणी बापा आनी सगळ्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोळीत मुखामोळ पडोवप फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरें देवाचे माये सांगाती भाग्योन दोन भुतान सर काळी तुका मानवल्ल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोदपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भावार्थान आमी सोगींच्या बापाक आमचो उलो मारया. जेजून शिकयलोले प्रार्थन आनी आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्यो गरजो आमी ताच्या मुखार दवरुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सगां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. परमेसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे न्यायाक आमी बरवाशेनोत रेखताव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोद पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाच्या भाव भयणांनो, कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्या फेरगोजेन मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून आमी आमच्या घरांतूच रावन टीव्ही मोबायलाचेर सान आमी मिसांत वांटो घेता. जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक जायना, ताचें आसणें आमी बगुया आनी बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिल्लो कडसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान आनी जेवणान तुज्या जिवान आमकां भरून हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोखता तसलें फळ आमी काडूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बाबडांदो सगळ्यांक तुमकां एक बरो आयतार तुमच्या फॅमिली सांगाता आनी एक बरो सुमान हांव देतां. आनी जशें हांवें म्हणलां, डोंट थिंक टू मच ऑफ द पास्ट, इट विल ब्रिंग यू टियर्स. डोंट थिंक एंड वरी टू मच ऑफ द फ्युचर, इट विल ब्रिंग यू फियर्स. Think of the moment with Jesus along with you and it will bring you cheers and smiles. So have a beautiful day आणि तुमच्या सगळ्या फॅमिलींचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद. Stay safe and stay home. If not required, don't go out. So let's both तुमचे सव्या आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां हांव धाडटां. देवाचेर व्हड उपकार